मानाधिक सोयरे आमचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आगमन झाले असा दीप प्रज्वलन करून आयच्या कार्यक्रमाची आम्ही सुरुवात करता। हांव विनंती करता की दीप प्रज्वलित करून मानाधिक मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात करची। फोटोग्राफर म्हणजे साइड upgraded jetty terminal building आणि tourism facilities at Santa Monica jetty अजय नामफलकाचे अनावरण करपाक हांव मुख्यमंत्र्याकडे विनंती करता। बस upgraded jetty terminal building आणि tourist facilities at Santa Monica हाच्या फलकाचे अनावरण झाले असा। हांव नंदिता नाईक डेव्हलपर ऑफ शांता इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड हांकां विनंती करता की तांणी मानाधिक मुख्यमंत्र्यांक प्रेझेंटेशन करचे ह्या प्रोजेक्टाचे। Thank you, sir. Very good morning, sir, to you and to the students of this morning. I represent Shanta Infratech Private Limited, the company that has been entrusted the work of this project. I have with me Mr. Lakshmikant, who represents both Dimension Architects. They have conceptualized the project, and I present to you what we have as our vision. As you all are aware, Santa Monica Jetty is one of the most strategically located area in Panjim and is located at a place which overlooks 3 bridges and the part of bridge which crosses over. So the whole concept of the project has been designed to give it a view of an international design and make it look very attractive to tourists and attract maximum footfall. I would like to run you through the project in a quick slide form. The main area has been designed to have a terminal building and an open jetty area which will be showcasing different playgrounds and open restaurants. In the main floor, we have a ground floor plus 2 upper levels. You see the project here, this is the main layout. The master plan is designed in a way whereby we have initial parking entry exit only in one section. Then we have a old model lawn. This is the open landscape jetty area which will be having an open playground. And the main terminal building will be designed in a way which will have people sit out areas, good restaurants, open entertainment zones, so that it's not just a jetty area but also designed for open people to come and have a good time. On the ground floor of the building, we have designed it to have a departure arrival launch, which is like an airport, so that people have security, they have their baggage scanning and everything that is required, like we would have in an airport. We have a single window ticketing system which will be put in place very soon. Besides that, we will have food and retail solution kiosks. We have the boat operator offices for convenience, commercial spaces like retail outlets, food outlets, and we have escalators that will help easy access to the resident floors which are planned at the terminal building. These are the 2 floors that we have designed, which have the food courts and the family entertainment connected to the arrival area with staircase. We have toilet and drinking water facilities, absolute security in every function. The rooftop terrace has been set covered, and we will have private lounges there which could be organized for functions. Going forward, this is the aerial view of the proposed terminal building as you see. We have 3-4 landscapes that we have presented here. The whole concept is like a wave concept, so that it gives some kind of a vision to the sea, the Mandovi River that is flowing by. This is the night vision meant to kind of coordinate with the bridge. As you know, that will Setu has a beautiful lighting. We have built it in a way and conceptualized it to blend with that background, the landscape. Just another view of the drop-off and outdoor seating area as planned. All this will be developed as and how the project moves on. Again, another aerial view. And to run through this project in a quick walkover, we have a small show for you to give you a drop-off of how it's
I ask my friend Lakshmikant to please present it. This is the aerial view as planned by us. This is the drop-off area. The vehicles will be let in here. So there will be a proper management of traffic so that there is no congestion in the area. This is the open sitting area that we have planned. The waiting lounges and the restaurants. This is basically how it's going to look in the night once again. Thank you very much, sir, for your time. We look forward to your cooperation and support. थँक्यू नंदिता नाईक. हांव आमचे MD GTDC निखिल देसाई सराक विनंती करता की ताणें मानादी चीफ गेस्ट मुख्यमंत्र्यांच्या स्टेजीर घेवचे. जगभरात क्रूज टुरिझमाक खूब वाव आसा आनी हे सेरून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान जेटी टर्मिनल हांगासर फावंडेशन स्टोन मानादी मुख्यमंत्र्याच्या हातान घातिल्लो आसा आनी प्लकाचें अनावरण जाल्लें आसा. ह्या संदर्भात सगळी माहिती दिवपाक हांव विनंती करता आमच्या पर्यटन महामंडळाचे मॅनेजिंग डिरेक्टर श्री निखिल देसाई सर हांकां. तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवीन वर्ष 2022 आनी ते तुमकां सगळ्यांक नवीन वर्षाचे हॅपी न्यू इयर तुमकां गोवा टुरिझमा तर्फे ग्रिटिंग्स म्हणजे एक्सटेंड करता. आयचो हो सुवाळो आयच्या ह्या सुवाळ्याक माझे उपस्थित आशिल्ले गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पणजे सिटीचे मेयर बाब रोहित बाब मोन्सेरात, माझे कलीग बाब मयेकर, हांगा जमिल्ले सगळे माझे कलीग तशेंच पत्रकार मित्रांनो, आयचो हो दीस खूब म्हत्वाचो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सांता मोनिका जेटी ही जवळ जवळ फाटल्या 40-50 वर्सां अस्तित्वात आसा. त्या जेटीचो मेजर मेक ओव्हर जाल्लो जवळ जवळ 10 वर्सां पयलीं आनी तो मेक ओव्हर जाल्या उपरांत एक आमकां अशें दिसलें की ताका एक बरी मॉडर्न एक लूक दिवचो आनी तो मॉडर्न लूक जावपा खातीर आमी एक प्रोसेस केलो. आनी त्या प्रोसेसान सांता इन्फ्राटेक ही कंपनी आतां ही जेटी डेव्हलप करतली. तुमी वॉक थ्रू पळयला आसतलो. तांकां 18 म्हयने सुमार लागतले हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट करून हँडओव्हर करपा खातीर. मेंटेनन्स तेच करतले. सगळे स्टाफींग बिफींग तांचीच आउटलूक जावन जाल्ली आसा. आणि हो प्रोजेक्ट तुमकां खबर आसा की एस्पेशली इन द इवनिंग वी हॅव अ लॉट ऑफ कंजेशन इन द बँकिंग सिटी. सो दिस इज वन बिग स्टेप इन टुवर्ड डिकंजेस्टिंग द सिटी सो दॅट ऑल द क्रूज ऑपरेटर्स कॅन मूव थ्रू सांता मोनिका जेटी विथ ऑल देअर ऑपरेशन. आणि तशेंच जर आमी फुडें जर पळोवंक वचत जाल्यार एक बरोच स्वरूप ह्या जेटीक त्रास जाल्लो आसा. आणि हाजे हांव तर श्रेय दिवंक वता की सगळ्यांनी एस्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तशेंच आमचे जे हांगासरले लोकल MLAs आसा बापूश मोन्सेरात हांच्यांनी सुद्दां तांच्या विजना खातीर आनी जे रोहित बाब आसात तांकांय अशें दिसून येता की सिटी एक बरी वॉटरफ्रंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड जावन येवची म्हणून आमी पळयलां आसतलें सिंगापूर म्हणात दुबय म्हणात किंवा सिडनी हार्बर हांच्यांनी जी वॉटरफ्रंट सिटीज आसा तांच्यांनी बरेचशे बरे आर्किटेक्चर करून एक जगातले सगळे टुरिस्ट थंय वतात. तशेंच एक स्वरूपाचे खंय तरी हांगा सुरवात जावपाची आसा अलॉंग विथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. आनी हे जेटी टर्मिनल बिल्डींग एक मॉडर्न अशी बिल्डींग जातली. टुरिस्टां खातीर फॅसिलिटीज आसतल्यो. क्लिनलीनस मेंटेन जातलें आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंटान कांयच खर्च न करता गव्हर्मेंटा कडल्यान रेव्हेन्यू येतलो आनी सगळ्या प्लेसीचें वेवस्थीत मॅनेजमेंट जातलें. MLCT आनी जेटी हो एक वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट आसा. 2 सेपरेट कंपनी ताका मॅनेज करतल्यो. तर ही ल्हानशी म्हायती दिवन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार करता ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आनी म्हजे 2 शब्द आयकून घेतल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आयच्या सगळ्या मानेस्तांक आमी फुलां भेटून आनी फ्रूट बास्केट दिवन तांचें स्वागत करता. सगळ्यांत पयलीं आयच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां नंदिता नायक हे फुलां भेटून तांचें स्वागत करता. फुडले सुवातेर आमच्या मेयर ऑफ पणजी सिटी रोहित मोन्सेरात हांकां फूल आनी फ्रूट बास्केट भेटून तांचें स्वागत करता. शांत गौरी मॅनेजिंग डिरेक्टर GTDC निखिल देसाई यांचे स्वागत करता दीप्ती गावस. तसेच आमचे सुप्रिंटेंडंट इंजिनियर मयेकर यांचे स्वागत करता विनीता नायक.
मानेस्तांचे हांगासर रितसर स्वागत जाल्लें आसा. स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना राबोवन संपूर्ण गोंयच्या तळागाळातील जनतेक गोंयचे जे स्किमी आसा ते सरकारी यंत्रणे मार्फत प्रभावीपणे पावोवन एक सक्षम कणकर नेतृत्व आणि एक आश्वासक नेतृत्व अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची वळख आसा. आणि तांचे सगळे स्किमी लोकां पर्यंत पावोवन गोंयाक एक बऱ्यापैकी उच्च दर्जाचे पर्यटन थळ करपाक लागून प्रमोद सावंत सर आपलो प्रयत्न करीत आसतना ताचेच हे फलीत म्हणजे हाच्या ह्या जेटी टर्मिनलाचे हांगासर फावंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. हांव विनंती करता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की ताणें तुमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आणि GTDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान आमी अपग्रेडेशन ऑफ द जेटी टर्मिनल बिल्डिंग अँड टुरिझम फॅसिलिटीज ॲट द सांता मोनिका जेटी ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर बाब रोहित, त्याच बरोबर आमचो निखिल आणि मायकल समोर आशिल्ले म्हणजे सगळे टुरिझम GTDCचो स्टाफ, बाकीचे सगळे GTDCचे डायरेक्टर, जे प्रेस मिडिया, बोगाळ भावान आनी भयणानो. पणजेंत आयले आनी गोंयांत आयले काय सांता मोनिका जेटीचेर कोण येयल्या शिवाय बसना. म्हणजे जशें म्हणटा की बऱ्याचशा मुद्दाम टुरिस्टांक विचारात सांता मोनिका जेटीचेर वचून आयलो आनी ते क्रूज टुरिझम केलें त्या सातत्यान म्हाका दिसता 70 to 80% ऑफ टुरिस्ट गोंयांत येवपी सांता मोनिका जेटीचेर येतात आनी बोटींग करतात, क्रूज टुरिझम करतात. बट तेच क्रूज टुरिझम आनी बोट टुरिझम हे आमकां हायलायट करपाक जाय. वन ऑफ द बेस्ट टुरिझम म्हणजे जशें निखिलान आतां उलयता आसतना सांगलें किंवा फॉरेन कंट्रीज ज्या पद्दतीचे रिवर सायड सिटी डेव्हलपमेंट आणि ते स्टँडर्ड करपा खातीर हांव परत एकदां तुमकां सांगता की बरेच जाण हांवें हो कार्यक्रम हांगाच घे म्हणलो, कारण बऱ्याच जाणांक कळपाक जाय की पार्किंग बिल्डींग आयज हांगासर जी आसा की आमी वर्साक 65 लाख रुपया खर्च करताले फॉर मिनिमम मेंटेनन्स, मिनिमम फॉर दीस बिल्डींग मेंटेनन्स ऑफ द पार्किंग. आणि थंयसर म्हणजे तुमी आतां अस्त व्यस्त कशें आसा तितकें पळयलें आनी तुमी आमचो स्लायड शोय पळयलो. इन फ्युचर डेव्हलपमेंट कितें जातली तेंय पळयलें. ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स बेसिसचेर विदाउट स्पेंडींग सिंगल पै म्हणजे आमी आतांच ताणें जशें म्हटलें टुरिझमूय स्वयंपूर्ण करपा खातीर गव्हर्मेंटाचे पयशे कांयच न खर्च करता, म्हणजे तेच पयशे खर्च करता. ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट वी आर गिवींग फॉर दीस पार्किंग स्लॉट इन फॉर द इझी मायल 15 वर्सांक दिले आमी, जेणे करून आमकां रेव्हेन्यू उलट 65 लाख रुपया येतलो. सरकार 65 लाख रुपया स्पेंड करतले, आमकां तेज्या उलट 65 लाख येतले. सरकार आतां खर्च करचो ना आणि थंयसरल्यान आमकां जेटी ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स केल्या उपरांत तोच इन्वेस्ट करतलो आनी 2 crores of rupees 1.30 crores of rupees after every 5 years. Every year 1.30 crores is a 15% of the increment. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो एकूय पयशे स्पेंड करिनासतना 1.30 crores of rupees every year is the revenue for the tourism department, the tourism corporation, and 65 lakh rupees from the parking slot is the revenue for the government. म्हणजेच आमी टुरिझम डिपार्टमेंट हे स्वयंपूर्ण करपाक लागलेले आसा. हाजे हे निव्वळ तुमकां कळपा खातीर ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स दिता आसतना वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर डेव्हलपिंग फॉर द टुरिझम. हांव म्हणजे खरोखरच सांगता एका वर्सा पयलीं हांवें ही संकल्पना म्हणजे अशोक कुमार आनी निखिल हांच्या कडेन मांडले की हो प्रोजेक्ट अशा पद्दतीन जावपाक जाय आनी विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम निखिल आनी टुरिझमचो सेक्रेटरी म्हाजो अशोक कुमार हांच्यांनी हो प्रोजेक्ट स्पीड अप केलो आणि ताका बरोबर आमचे GTDCचे चेअरमॅन आसताले बाब दयानंद सोपटे, GTDC आमचो टुरिझम मिनिस्टर आसतलो बाबू, हांच्यांनी ताका सपोर्ट केलो. खंयसरूच ऑब्स्ट्रक्शन हाडूना, तांच्यांनी वयल्यान स्पीड अप करपाक दिलो. गोंयांत टुरिझम वाडटले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाक आमकां सपोर्ट करपाक जाय. म्हणून आज इझी माइल्स आणि शांता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड बोथ द पार्टनर्स फॉर बोथ दीस प्रोजेक्ट, for easy miles for this parking slot and Shanta infrastructure for that development of the jetty. हे प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट. हे फुडल्या 2-1.5 वर्सां भितर ठरतले आणि म्हाका दिसता गोंयांतलो 100% टुरिस्ट
ह्या प्रोजेक्टांचो लाभ जो हा घेतलो. म्हणून तुम्ही विचार करा की अशा पद्दतीन वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टुरिझम सेक्टरात विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल पॉईंट ऑफ द गव्हर्मेंट निधी आम्ही टुरिझम डेव्हलपमेंट करपाक लागला. तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, आमचे पणजेचे MLA, पणजेचो महापौर, पणजेची म्युनिसिपालिटी आणि पब्लिकाक सपोर्ट एंड इन लार्ज विथ द प्रेस मीडिया. You people should support for this type of tourism which we are developing in the state. Once again, I am congratulating for the Nikhil and his entire team for one of the best project in the state. Thank you one and all. थँक्यू डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. तुमचे विजन असेच पुढे वचो आणि गोव्यात एक बऱ्यापैकी टुरिझम केंद्र निर्माण जावने अशी आम्ही आशा व्यक्त करता. अशा या कार्यक्रमात तुम्ही सर हांगासर हजीर रावले आणि आमकां मार्गदर्शन केले आणि हो प्रोजेक्ट स्पीडअप करून फास्ट कंप्लीट जावपाक लागून तुमचो आधार आमकां जाय आणि तो तुमी निश्चितच दितले अशी आमकां खात्री आसा. हांव तुमचे पर्यटन खाते आणि पर्यटन महामंडळाच्या वतीन हार्दिक आभार व्यक्त करता. त्याच प्रमाणे पणजेचे मेयर